बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानिवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 9व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल देवाचो आनी पोरजेचो प्रमाणीक सेवक. मानिवंत आग्नेल पोरजेचो यादनी कसो सदांच लोकांच्या सुखा दुखांत प्रोश्ट अडचण्यांत मिसळ जावन तांकां फावो तो वेळ दिवन गरजेवंतांक पावून आपलें आनी तांचें मिसांव पुरें करूंक एक नमुनो जालो. आयज आमी आपलो गांव, घरदार, नांव आनी गिरेस्तकाय सोडून जेजूच्या खुर्साचेर नदर थिरावन आनी होच खुरीस वेंगोवन जेजूचे खरें आनी निसीस जावंक सोदतल्या पाद्री आनी मोठभाशां पासत मागतां. हातूंतले बरेच जाण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पयस पयस जोळी मोळी भोंवून 8व्यो भासो शिकून आनी उलोवून जायत्यांक जेजूच्या खुर्सासी ओडून हाडूंक झरोन मरोन धिरादीक आनी काळजीदार मिशनार कशे वावुरतात. देंवचाराचे तरेतरेच्या ताळणेत पडना जावंक मिशनारी हावेस सोडून आपलें मन संवसारी वस्तूंचेर दवरिना जावंक आमच्या पाद्री मोठवाशां पासत खेरीत भाशेन मागुया. लाणग्या आनी अवघड परिस्थिती मदें ताणें भिरांती विणें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां देवीक धीर आलाशिरो ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. आमच्या बाबान उचाललेली उतरां आमची करून असले जिवीत जिवंक आमी जावं याज्ञीक, मोठवाशी आनी लौकीक चुकल्या म्हूण अडकून घेवन दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या सेवकांनी एरां कडची चाकरी करून घेवची न्हय म्हूण पूण तांणीच एरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलां. तुजे पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी बोलेपण दी आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेळें वाचप. हांवें जिवावान सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाचे पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो.
तूं जिवो आसाय म्हूण लोक सजनोता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोरण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण मोज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलीं संदेश आयकलाय तेन्ना कितले जोडणायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो ते जोडणायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलों ती घोडी तुका कळचीच ना. पूण सारदिसान कांय जाणांनी आपली आंगोस्त्रां नितोल सांबाळ्ळ्यांत आनी ती पुर्ती देखून दोवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जैत वतात असल्या दोव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे उजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव पुरगोडटलों. कान आसात ताणें आत्मपवित सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सगळीं म्हणुया. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक मेलोत? तुज्या भोवपवीत दोंगरार कोणाक तिकान करूंक तांकोत? चुकी विणे भोंवता, न्यायानितीन चलता, काळजांतान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचाणां घालिना, खोट्या नोस्त्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उसणें दिता वाद घेयना, लॉंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदां काळ जबाब. जैत वतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. देवान पयलीं आमची प्रिती केली, आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नगरान भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव वेगीं देंवून ये, तूं आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगीं वेगीं देंवलो आनी व्हडी कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला मरे हो.
नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हज्या गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयलां जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या भावां भयणीनो, आज आमी नव्या नोवेनांक आसा आनी आमचो विशय जावन आसा मान्यावून पादाग्नेल देवाचो आनी पुर्जेचो प्रमाणीक सेवक. सेवक म्हणलें म्हणटोच सेवा हें आमचे मतीन येता. आयच्या संवसाराचेर आमी नदर भोंवडायत जाल्यार आमकां सेवा 3 तरेची दिसती पडटा. पयली सेवा पयशांची आस धरून केल्ली. दुसरी सेवा मान वळवीक आनी पदवी सोदून केल्ली. आनी तिसरी सेवा आपलेपण सोडून देवाचो आनी पेल्याचो मोग अणभवून आनी मोग वांटून केल्ली. आयचीं 2 वाचपां पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें आवेसवोर 3 आनी दुसरें वाचप लुकाच्या शुवर्तमानांतलें आमकां तिसरे सेवेची खबर कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत निमाणे वडीन 20वे वडीन सर्वेस्पोर देव म्हणटा, ओ पळे, तुज्या दाराच्या उमऱ्यार हांव उबो आसां आनी तुज्या दारार मारतां. तूं म्हाका दार उगडशी जाल्यार हांव तुजे बरोबर भितर येतां आनी तुजे बरोबर जेवतां आनी खातां आनी तुका म्हजे बरोबर जेवंक आनी खावंक दितां. ह्या उतरांचो अर्थ कितें गाय? ह्या उतरांचो अर्थ असो: आमच्या जिविताची नवसरणी हाडूंक, आमच्या जिविताची सेवा मोगाची आपलेपण नासतना दुसऱ्याचो आनी देवाचो फायदो सोदून केल्ली सेवा, असली सेवा करूंक देव म्हजे सवें पयलें पावल मात्ता. आनी कित्याक? सैमान आदाव येवेच्या पातकाक लागून हांव गायाड जाल्लो मनीस, हांव पडलोलो, हांव सांडलोलो मनीस जाल्यार म्हजे भितर बोड ना ही असली मोगान आपलेपण सोडून पेल्याचो देवाचो हुस्को धरून सेवा करूंक म्हजे भितर बोड ना. आनी देखून देव पयलें पावल मात्ता म्हजे सवें. हें म्हजें बोड वाडोवपाक, हें म्हज्या बोडाक आदार दिवपाक. आनी हें पावल मात्ता तेन्ना तो फोर्सान भितर सरोना, तो म्हज्या काळजाच्या दारार मात्ता. ह्या काळजाच्या दाराक भायल्यान फिडिना, भितरल्यान किडी घातलेली आसा. म्हणटच हांवें तें दार उगडूंक जाय. दार उगडटना म्हज्यान 2 वस्तू करूं येतात. वेलकम, यो, येवकार तुका अशें म्हणूं येता, नाजाल्यार गेट आउट, गेट लॉस्ट अशेंय म्हणूं येता. आनी म्हणटच देवान पयलें पावल मारून म्हजे सवें तो आयल्या उपरांत तो ही रिस्क घेता. कसली रिस्क? कितें मेळत म्हाका? वेलकम ओ गेट आउट. बट आय एम प्रिपेर्ड फॉर बोथ. म्हाका वेलकमूय म्हणल्यार कांयच ओडवीक बगोना आनी म्हाका गेट आउटूय म्हणल्यार म्हाका कांयच वायट जावचें ना. पूण हांव तुजी फाट सोडचो ना, कित्याक तूं म्हजो आनी सदांच म्हजो जाल्लो म्हाका जाय. काय बरो संदेश आयच्या पयल्या वाचपाचो. आनी हो संदेश म्हाका ही तिसरे तरेची सेवा दिवंक आपयता. आपलेपण सोडून, पयशांची आस सांडून, संवसाराची पदवी ओडवीक पयसावून देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक म्हाका आपयता. आतां तो कसो करचो? कोण ह्या मोगाचो नमुनो म्हाका? आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योंत
लुकास आमच्या दोळ्या मुखार दवरता दोगां मनशांची गजाल, जाकेव आनी जेजू. जाकेव जावन आसा सेवेचो मनीस. तो दोंड घेतालो म्हणटोच सेवा कोत्तालो, पर्जेक सेवा दितालो. पूण सेवा दितना दोन वस्तू ताच्या मनांत आसल्यो. पयलें जाता तितले पयशे कामावंक, आनी दुसरें आपलो मान वळवीक आनी पदवी सोदूंक. पूण तो पयशांच्या आशेचो मनीस देखून ताका हो मान वळवीक मेळो नासली. सगळीं ताका केंटालीं. आनी आज जेन्ना जेजू ते वाटेंतल्यान पासार जाता, बाबा भयणो, आतां पळयात दुसरो मनीस जेजू, जो ही रिस्क घेता आनी जाकेवाक नवसरणेक आपोवपाचें पावल मारता तेन्ना जाकेव आपुणूय आपणाच्यो जिविताच्यो चॅलेंजीस कितें आसात म्हज्या जिवितांत आडकोडी. पयशे जोडल्यात हांवें जायते, मनाची शांती आसा म्हाका, काळजाची शांती आसा म्हाका ना. लोक म्हाका पळयतना बरें उलयता ओ वायट उलयता, हें नियाळून ह्यो चॅलेंजीस आपल्या मनान घेवन जाकेव धांवता. आनी जेन्ना तो अणभवता इतलो लोक, सेकंड चॅलेंज, हांव मोठवो आंगान आनी इतलो लोक ताजे फाटल्यान धांवन येता, म्हाका तो दिसती पडचो ना. थर्ड चॅलेंज, कितें करचें, त्रास पडल्यार देखून हांव रुखार चडटलों. हे तीन चॅलेंजीक फुडो करून जाकेव रुखाच्या तेंगशेर पावता. आनी जेजू थंय पावल्या उपरांत पयलें वाचप सांगता तशें जेजू थांबता. पयलें पावल थांबलो. दुसरें पावल आपले दोळे जाकेवाच्या दोळ्यान घालता. आपले दोळे जाकेवाच्या दोळ्यान घालप म्हणजे हांव जाकेव तुज्या दाराच्या उंबऱ्यार उबो आसां. तूं आपयताय जाल्यार येता, तूं नाकात्ताय जाल्यार वेता. आनी तिसरें पावल जेजू रिस्क घेवन जाकेवाक म्हणटा, जाकेव देंवन ये, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. आतां जाकेवाक चान्स आसलो, तूं कोण, तूं म्हाका खंय अडकताय, आमगेर तूं कित्याक येताय, तुका कसलें काम आसा आमच्या घरा, हें जाकेवाच्यान म्हणूं येतालें. पूण जाकेव सगळे काल्तिकायेन धांवन धांवन देंवन सकयल येता, जेजूक घेवन आपल्या घरा वेता. म्हणटोच जाकेवान गेट आउट गेट लॉस्ट म्हणूंक ना, वेलकम म्हणलें. आनी वेलकम म्हणल्या उपरांत जेजू ताच्या घरान भितर सरल्या उपरांत कितें घडटा तें पळयात. जेजू ताचे बरोबर जेवता आनी जाकेव जेजू बरोबर जेवता. हो सर्गीचो दर्जो. म्हाका वेलकम म्हणून म्हाका तुज्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिल्या उपरांत पयशांची जाकेव तुका आस आसची ना, पदवेची मान सोदपाची जाकेव तुका आस उरची ना, तूं सेवेचो मनीस जातलो. आनी तेन्ना तुका सर्गीचें राज फावो जातलें. आनी त्याच वेळार जाकेव तोंड उगडून म्हणटा, सायबा, जांकां हांवें लुटल्यान फटयल्यान नागयल्यान हांव 4 फावटी दितां. आय रिस्टोर बॅक what I had illegally taken or extracted from others. हांव पत्तें दितां, जें कितें हांवें काडलोलें तें हांव पत्तें दितां. आनी मागीर जेजूची उतरां आयकात. आयज ह्या घराक तारोण आयली, ही अब्रामाचो पूत. जाल्यार बाबा भयणो, इन 2 वाचपां आयज आमकां पाद्रींक, आमकां मोटवाशांक जेन्ना आयचो दीस आमकां भेटयला, आनीक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या शेळयांक, लौकिकांक होच संदेश दिता. कसलो संदेश आमी घरा व्हरतल्या. आयचें पयलें वाचप आमकां असल्या उतरांनी उलयता आमचे लागीं. हांव तुका सांगूंक सोदतां, तूं न्हिदलाय ओ मेलाय, जीवना तुजे भितर, आनी असोच न्हिदलोलो मेलोलो तूं उरल्यार तूं सांडटलोय. जागो जाव, उठ, नवसरणेक पावल मार. आनी जेन्ना तूं जागो जाताय, तूं उठताय, तूं नवसरणेक पावल मारताय, तूं सासणांच्या जिविताक तुका सांबाडटाय. हीं उतरां आमकां आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकान मेळटात. पूण हीं उतरां बरयल्या उपरांत जुआंव 20वे वडींत, 23-20वे वडींत तीं उतरां घालता. दाखोवंक हांव कितलोय जागृत रावलो जाल्यार,
हांव कितलोय जागो जालो जाल्यार, हांव कितलेंय बरें करूंक हांवें चिंतलें जाल्यार म्हजें सैम गायाड देखून हांव पडटलोच, आनी देखून म्हाका मागण्यांची गरज जाय. म्हजें काळीज हांवें देवाक उक्तें करूंक जाय. हांवें ताका यो मुळो पर्यंत तो रावना, तो आयलोलो आसा म्हज्या काळजाच्या दाराशी आनी मारीत आसा म्हज्या काळजाच्या दारार. तर पयलें लिसांव आयज आमकां सेवेची मनशां जावंक सोदतात जाल्यार मागीर पाद्री, मागीर मोटवाशी, मागीर लौकिकांक तुजें काळजाचें दार फक्त उगोड. इतलेंच कर, तुजें काळजाचें दार उगोड, तो तुवें भायर आसा. दुसरें पावल, काळजाचें दार उगडल्या उपरांत ताजे दोळे ताणें तुज्या दोळ्यान घातल्यात, जाकेवाच्या दोळ्यान घाल्ले तशे. तुजे दोळे ताज्या दोळ्यांत पडल्यात, वो आजून भांगराचेर, पयशांचेर, जमनींचेर आनी संवसाराचेर आसात जाल्यार तुका तो दिसचो ना. तो आसा तुज्या काळजाच्या दाराशी, पूण तुका तो दिसचो ना, कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार तुका फकत पदवी, मान, वळवीक, पयशे, जमीन हेंच दिसती पडटा. ना, थंयसरले तुजे दोळे काड आनी ताज्या दोळ्यान घाल. आनी तिसरे सुवातेर ताका तर तुवें येवकार दिलो, ताजे दोळे तुजे दोळे एक जाले, तो तुज्या काळजान भितर सरलो. आतां भिरांती वेडे तुजें पावल मार. धीर दवर गोठाय गे, हांव तो म्हणलें ताणें शिसांक उदी करून पेद्रू बुडटालो तेन्ना. आनी म्हणटोच बाबा भयणो, तो तुका आनी म्हाकाय म्हणटा, आतां हांव तुज्या काळजान भितर सरलां, हांगा देवचाराक जागो ना. धीर दवर गोठाय गे, मार तुजें पावल. कसलें पावल? सेवेचें. आनी कसली जावची आमची सेवा? जाकेवान केली पळय तशी. सायबा 4 फावटी पत्तें दिता. आपलेपण सोडटा, वळवीक सोडटा, मान सोडटा, फाल्यां कितें जातलें तें चिंतपाचें सोडटा, भुरग्यांक, बाळांक, नातरांक, पंटुरांक एकठांय करून दवरपाचें सोडटा आनी फक्त तुजेर पाती येता. कित्याक? म्हजीं भुरगीं तीं पयलीं तुजीं, म्हजीं नातरांय तीं पयलीं तुजीं, आनी हांवूच पयलो तुजो. जाल्यार तूं म्हजी सेवा करतलो हातून म्हाका दुबावूच ना. तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी तूं म्हाका तुजे बरोबर जेवंक दितलोय. देखून हांव फक्त तुजें सेवेचें हातयार जावंक जाय. तुवें फर्मायल्लो वावर हांवें करूंक जाय, दुसऱ्याक हांवें मोग वांटूंक जाय, दुसऱ्याक हांवें बरेंपण दिवंक जाय, म्हज्या रुपान तुका हांवें दुसऱ्याक आजीर करूंक जाय. आनी तेन्ना असले सेवेन हांव जियेल्या उपरांत सर्गीचो मुकूट म्हाका रावता. मान्यावंत पादाग्नेल हें सोत आमकां शिकयता. जेन्ना देवान म्हज्या दारार मारलें भुरग्यापणार, पाद्रीपणाचें आपोवणें हांवें वेंगयलें, पाद्री जाल्या उपरांत म्हज्या वडिलांनी पाठयल्लो थंय वचून हांवें सेवा दिली. सेवा दितना हांवें केन्नाच म्हजें चिंतूंक ना, म्हाका कितें मेळटलें तें मतीन धरूंक ना, पूण म्हज्यान कितलें दुसऱ्याक दिवं येता हो जालो म्हजो हुस्को. आनी ह्या हुस्क्यान दीत रावलो हांव, दीत गेलो हांव. देखून आयज वयर स्वर्गार बापाशी आसा हांव आनी मागता तुमचे पासत. देखून तुमी पळयतात हांगासर मिसाचे सुरवातेक आनी मिसाच्या शेवटाक मिलाग्री वाचतात, घडटात मान्यावंत पादाग्नेलाचे मजतीन ह्यो मिलाग्री. कित्याक? सेवे चाकरेचो मनीस देवान ताच्या काळजाच्या दारार मारल्या उपरांत ताणें वेलकम म्हणलें, ताका आपणांगेर घेतलो, ताका आपल्या जिवितान सांबाळलो आनी ताका पुरगटलो. तर आयज ह्या नव्या नोवेलांत आमी वांटो घेता आसतना असले सेवेची, असल्या मोगाची आमी मनशां जावुया. आपलेपण सोडुया, आमचो फायदो फाटीं दवरुया, पेल्याचें बरेंपण पळोवया. आनी देखून येजमान याज्ञिकान मागणें करतना कितें म्हणलां? सायबा, तुज्या पुता जेजूक तुवें धाडलोय दाखोवंक आमकां. तो आयला म्हूण सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा करूंक. इंच जेजूची उतरां आयज येजमान मागण्यान म्हणजे पयल्या मागण्यान, सुरवातेच्या मागण्यान येजमान याज्ञिकान केलां, तातूंत आमी उचारल्यान तुज्या पुता जेजूक तुवें धाडलोय दाखोवंक आनी शिकोवंक, सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक. हें आमचें आपोवणें. हें आपोवणें जियोया, देवाक आमच्या जिवितान घेवया, देवाच्या बोडान फुडें चांट मारुया आनी ताजे बरोबर सासणांच्या जेवणांत वांटो घेवंक भागीदार जावया.
असलें देणे मान्यावंत आग्नेलाचे मजतीन तोच बाप आमकां फावो करूं म्हूण मागुया. आमेन. उबी रावया. आमच्यो गरजो देवा मुखार घालून ताची गोठाय आमकां मागून घेवया. पुविसोबीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ल्या आपोवण्याचे आनी मुनियारपणाचे वर्तेपण ओळखून घेवन आपल्यो जबाबदाऱ्यो व्हडे उमेदीन आनी मोगान करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. मिसावांनी आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी जुजूची बरी खबर शिपडावंक वावुरतल्या याज्ञिकां आनी मोतव्याच्या पासत मागून देवान तांकां सुरक्षीत दवरूंक आनी तांणी बिये नासतना काळजीदारपणान जुजूची खबर आपल्या कोन्यांतल्यान आनी बऱ्या उतरांतल्यान परगटूंक आनी तांच्या एकसुरपणान देवाचे आसणे ती अणभवूंक म्हूण आमी मागुया. आमचो राजकारबार चलयतल्यांनी भेदभाव वेगळोचार आनी जातीक लागून उपरासतले तोंटे पयस करूंक दुबळ्या धाकट्याचे कोश्ट लोव करूंक निर्णय घेतल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री वो मोतवाशी जावंक फुडें सरलेल्या सगल्या सेमिनारिस्तांनी आपली आकारणी सुफलायीन करून क्रिस्ताच्या काळजा सारके उर्बेवोन आनी बागीवोन याज्ञीक वो मोतवाशी जावंक बापा लागीं मागुया. भोव सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी कशी जाल्यार तूं शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबां भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करून वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. ताजी देख घेवन पवित्र सभेच्या सर्व मुनियारांनी कालतेपणी दुसऱ्यां पासत मेनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून ताका भेटोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसूया. वयवचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई,
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनीसकूड तुवें रचलें, ताजे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकांटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Soumia Jesu tudzie moronami soborota, tudzie punoživot ponami porgota, tudzia nami obreka. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणांची काकूच कर. तांकां तुजे इश्टा गोटीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती बाग्योन दमदुतां आनी सोर काळीत तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वतो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनान.
आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांतयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा, ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, स्वर्गींच्या काणान आनी पियोनान दादुशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आतां हें प्रार्थोन करता. तुजे पवित्र सभेचे सर्व मुणयारी तुज्या शुभ वर्तमानांचे आनी संस्कारांचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन परगोटणार जावन तुका बापाक महिमा दिवं आनी समेस्त मनशांक तुजी सोडवण पावूं, ही आमी मागतां तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव दिन वासूंक सोदतां आयच्या मुखेल यादनिकाक फादर कॅनथ टेलिस. ताका व्हड जबाबदारी दिल्ली आसा, तो एपिस्कोपल विकर फॉर सावथ झोन, तशेंच पाद्विगार सांकवाळे आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ ह्या फिरगोजेचो. तुका आमी काल सांगता हांव दिन वाचता फादर, कित्याक तुवें आमच्या उल्याक कान दिलो आनी हांगा येवन हें मीस आमच्या लोकां पासत तुवें भेटयलें. तुज्या सगळ्या वावरांत आमी तुका येस आवंडयता. तशेंच सांगात ही पाद्रींक फादर डॉमिनिक, जो आमच्याच संस्थेच्या पंजाब दिल्ली प्रॉविन्सान काम करता, आनी त्या उपरांत आसा फादर मिलाग्रीस कांदोली आवर लेडी ऑफ गुड होप हाचो पातकूर ह्या फिरगोजेचो, आनी फादर बर्नर्ड
परदेसांत वावुरता तांकां सगळ्यांक हांव दिनवासता आमचे बरोबर येवन हे मीस भेटयले मानिवंत आग्नेलान तुमच्या सगळ्या वावराचेर सुबाम आशिर्वाद घालचो. कांय कळोवण्यो मानिवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसा तुमी खेरीत इंतेसांवां पासत मिसां आमच्या ऑफिसांत दिवं येतात. कोंकणी बायबल डायरी 2025 विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत मेळटात. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपा आनी आकारणे खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. फाल्यां नोव्हेंबराचे 20 मानेवंत आग्नेलाची 97 पुण्यतिथीचो दीस. मिसान सकाळीं 5:30 पावणे 7 8 आनी दोबाजीक सांगाती मीस जातलें 9:30 वाजता. ओमानेस बिस्म सेबास्तियांव मास्कारेनस मुखेल यादनीक आसून भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी बाबार्थान आनी व्हडा भोक्तीन हांगा आयल्यांत. तशेंच फाल्यांच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण. दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 वरांचेरूय आनीक एक मीस आसतलें. सांजेची मिसां 4, 5:15 आनी इंग्लिजीन 6:15. तशेंच फाल्यां सांजेच्या 7 वाजता फादर आग्नेल इस्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर हो एक फुकट तियात्र जातलो. बरयणार डॉमिनीक कार्वालो. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शिव वर्तमान परगोडटात त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या. तुमी सगळे थंय वचून तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवचो म्हूण आमची मागणी. वारणाचो इश्ट ह्या सातोळेन दर ब्रेस्तारा पिलारची संस्था उजवाडायता. तुमच्या सुस्क्रिसांवाच्या आदारान हें कोंकणी पोत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. फादर आग्नेल इस्कॉल आनी वारणाचो इश्टाची सुस्क्रिसांव दर वर्साक फकत 250 रुपया. पिलार सोसायटीज ऑफ एपोस्टोलीक लायफ मिसाल ह्या संस्थांची आंतरराष्ट्रीय सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमाच्या शिव वर्तमानाचे परगोटणेच्या खात्याचो वडील भोवश्रेश्ठ लुईस आंतोनियो कार्दियाल तागले आनी मिशनरी सोसायटीज ऑफ एपोस्टोलीक लायफ हांचे 30 श्रेश्ठ वडील आनी विगार जेराल हाजीर जावंक येतले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 सांजेच्या 4:30 वाजता पिलार भौशीक मानपत्र भेटयतले. अपोस्टोलीक नुन्सियो भोवमानीस आर्चबिश लेओपोल्ड जिरेली गोंयांनी दम प्रांताचो आर्चबिश फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव तशेंच हेर दुसरे बिस्प हाजीर आसतले. तुमी हाजीर जावचें म्हूण विनंती. पिलारचो कुवेंच हें पुस्तक आमच्या सुपुल्या पिलारचो इतिहास आमकां दाखयता. तशेंच मानेवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तक आमच्या पुस्तक शाळेंत विक्रेक मेळटात. ती घेवन ताच्या जिविताची देख घेवया. तशेंच मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम आमच्या इगोर्जेच्या रुमांत आसा. मागता तो आत्मीक नोदरेन ध्यानीक मनान ताचो अणभव तुमी घेवचो. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो आनी फुलांचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक म्हूण मागता. रुजार गोन्साल्वीस मुर्दागरान नुवें थावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवंत आग्नेला उदेशी बरोवन सांगता. हांव सुमार 30 वर्सां मानेवंत आग्नेलाचो व्हड भोक्त. गोंयांत आसतना चुकय नासतना ब्रेस्ताराक नोवेनाक येता. जेन्ना बर्मुडा कामार आसतालो तेन्ना दर ब्रेस्ताराक हांव मानेवंत आग्नेलाचो उगडास करतालो आनी येवंक जायना म्हूण मानेवंत आग्नेलाक सांगून सुस्कारतालो. ह्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 11 पयलो दीस नोवेनाचो पयलें नोवेन केल्या उपरांत म्हज्या पत्नी वांगडा भलायकेच्या केंद्रांत हेल्थ सेंटरांत गेलो. तेन्ना हांवें म्हजें रगत तपासलें. तेन्ना म्हजी ब्लड शुगर 196 मेळ्ळी. कांयच वखदां घेनासतना दुसऱ्या दिसा नोवेनाक येवन हांवें मानेवंत आग्नेलाक मागलें की जेजूचें रगत ज्या रगतान आमकां सुटका दिली तेंच रगत तूं म्हज्या कुडींत घाल आनी जेजू कडेन मागोन तूं दुसऱ्या पावटी म्हाका बरो कर आनी नॉर्मल रिपोर्ट दी. हांवें सगळीं नोवेनां आयज पासून करून नायट विजिलाकूय हाजीर जालो. जेन्ना हांवें रक्तदान करूंक हांगा एक अनाउन्समेंट आयकलो तेन्ना पाद आग्नेलाक मागलें की केन्नाच हांवें रगत दिवंक ना पूण लायफांत पयलेच पावटी हांव दिवंक सोदतां. हें म्हजें रगत तुगेलें रगत म्हूण गोरजेवदांक बोरींग जावंक दिता. काल सकाळीं रगत दिवचे आदीं हांवें म्हजे जिबेर मानेवंत आग्नेलाची फोंडाची माती दवरल्या उपरांत भलायकेच्या केंद्रांत हेल्थ सेंटरांत वचून म्हजें रगत 9 वरांचेर तपासलें.
म्हजी ब्लड शुगर 196 म्हूण सांगलेलें तीच नर्स अजाप जावन म्हणूंक लागली तुजी ब्लड शुगर फकत 103 आसा. त्या उपरांत हांवें वचून पिलार म्हजें रगत दिलें. ह्या मिलाग्री खातीर हांव मादेव आग्नेलाक दिन वाचतां आनी सांत म्हूण परगोटूंक मागतां. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमची इंतेसांवां मानेवत आग्नेलाच्या हातांतल्यान देवा फुडें आमी घालुया. जांचे पासत आमी मागूंक आयल्यांत वो आमच्या शेजाऱ्यां पासत तांचे पासत आमी सगळीं आमची इंतेसांवां आतां उबारुया. हें उपकार मेळूंक मागणें म्हणून स्क्रिनीर हें मागणें आसा म्हणटकूच आमी सगळीं व्हडल्या आवाजान आमच्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान आमी हें मागणें करुया. म्हणून सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हणून मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत हांव मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी सगळीं मानेवत आग्नेलाक भागीवताचो मान मेळूंक मागुया. आमकां जाय मानेवत आग्नेल बेगीनूच सांत जाल्लो. तर ह्या वेळार हें स्क्रिनीर दिल्लें मागणें आमी सगोट सांगता म्हणून आमी सुर्गीच्या दारार मारुया. म्हणून ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कर आमचे पासून. दुयेंतीचेर वांजेल रोजार करतल्या इगोर्जेंत आतां सगळीं तुमी तुमच्यो तकल्यो बागायात आनी शेवटाचो आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मान्यवंत आग्नेला भाशेन सेवा करूंक आनी सेवा दिवंक तुमकां धाडटा. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार.